मिसाची सुरवात एक सगळी उभी राहून आम्ही गायन गाऊया. मिसाची बॅट A18 पान 9 A18 पेज 9. Misachi bed bedogia rigeda igmoron dagayo gardiuya Calvari bed obrun vorbis korda ek monan misan madogi buya Misachi bed bedogia rigeda igmoron dagayo gardiuya Calvari bed obrun vorbis korda ek moran misan madogi buya Calvari bed noveando sorda Krista ja mordan ugras koruya Purno soro bidin bodolda Krista men raje mas rokshevuya भाऊ-बहिणींनो, देव बरो दीस तुमकां दिवं. कांयशें करपाक दिनवासच्या देवाक ह्या दिसाच्या देण्या बरे भशेन हो दीस सारूंक आयचे मिसार आदार मागचो. हे मिसाचे जयंती जावन आसा. नॉलास्को विएगस आत्म्या पासत आमी हे मीस पेटयता. तशेंच मागता आमी नायजेल विएगस दामिलियन फेर्नांडीस हांचे पासत तांचो बर्थडे आयज. मागूंक लायला गिलबर्ट जोझफ मारिया क्लारा सुआरिस हांच्या आत्म्यांक. तेच बरी आंतोन माथेवस आनी आना रिता रिबेर हांच्या आत्म्यांक. हांच्या पासत मागताना आनीकय कोण बर्थडे मनयता मे बी काजारो दीस मनयता मागुया तांचे पासत. भोव करून जयंती पासत मागची. एकामेका पासून मागून हे मिसान बरे भाशेन म्हणटा घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन आमेन. आमच्या आसम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमची सवय आसूं. आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू काजाराचें व्हडतेपण हाची खबर सांगता. घोवान बायलेक आनी बायलेन घोवाक एकदां काजार जाली एकामेकाक केन्नाच सोडूंक जायना. कित्याक काजार जातोच दोगांनूय ती एकूच इश्टाणो. आमच्या मदें काजारी आहात ताणें हें समजूंक आनी ह्या गुटा प्रमाणें सदांच एकवटान मोगान खुशालकायेन जिवंक आनी दुसऱ्या काजाऱ्या पासत ताणें तशें जिवंक खेरीतपणी हे मिसान मागुया. मागणें आमचें देवाक मानूंक पातके म्हणून ओडकुया. सगळे गुडांचे बॉक्सांनी देवा लागीं एकामेका लागीं मागुया. दूख धरून म्हणुया. हांव पातकी सोबोरा देवा अवतारून सांगता मनांची संतान उच्चारून वायटादारान बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्या. आमचो अपराध आमचो अपराध आमचो व्हड अपराध. ते पुस्तकांत सदां वार मरे सगळे देवतान भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वता देवा लागीं विनोद करात म्हणून प्रार्थना मागता. सरपोद बिदात देव आमची काकूत करूं आनी आमची सगळीं पातकां भोगसून सगल्यांक ससणेच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत करूं सोम्या प्रार्थया. कोण वड्या बापा
तुज्या भुरग्यांचे दयाळ दिश्ट घाल. तुजे कृपेचे ध्यानांनी तांकां अदीक अदीक भर. बावडतान बावरांशान आनी मोगान तांकां वरभिवंत कर. आज्ञा तुज्यो सदांच पाळूंक तांकां थिरान जागृत करून दवर. हें आमी मागता आमच्या सुमया तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याचे एकपणान जेता नरजवट चलयता ससनाच्या ससनांत. आमेन. बसून देवाचें उतर ऐकया. एजिकेल प्रोवेदाच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्पर देव अशें सांगता, जेरुसल्याक तुका फावो त्या प्रमाणे हांव तुका लेखतलो. केलोलो करार पर्यंत मोडून तुज्या सोपुताची तुवें बेपरवा केल्ली. तरी तुज्या तरणाटपणान हांवें तुजे कडेन केल्लो त्या कराराचो हांव उगडास करतलो. आनी सासणांक तोखता तसलो करार हांव तुजे कडेन स्थापतलो. आनी तुजे कडेन केल्ल्या करारांत ना तें हांव करतलो तेन्ना म्हणजे तुज्या व्हडल्या आनी ल्हाना भयणांक काडून तांकां तुज्यो धुवो खोदतलो तेन्ना तूं तुजे वणटीन तुजे आदल्या कर्तुबांचो उगडास करतली आनी तुका लॉस भोगतली. तुजे कडेन हांव नव्यान करार करतलो आनी हांव सर्वेस्पर म्हूण तूं वळखतली. म्हणटच उगडास करून लॉस दवर आनी तुजे लोजयेन आनी केन्नाच तुजें तोंड उगडी नाकाय. कित्याक तुवें केलां तितलेंय हांवें तुका भोगशिलां. उलयता तो सर्वेस्पर. देवाचें उतोरे. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. तुजो राग निवडलो सर्वेस्परा तुवें म्हाका बुजवून दिली. परतून म्हणया, तुजो राग निवडलो सर्वेस्परा तुवें म्हाका बुजवून दिली. खरेंच देव तुजो म्हजो तारूक. हांव पातयेन रावतां म्हाका भिरांत ना. कित्याक सर्वेस्पर म्हजें बोल ताचें हांव किर्तन गायतां. तोच म्हजो सोडवणदार. सोडवणेचे जोरींतलें संतोशान तुमकां उदक काडूंक मेळटलें. जबाब. तुजो राग निवडलो सर्वेस्परा तुवें म्हाका बुजवून दिली. सर्वेस्पराक दिनवासात व्हडल्या ताल्ल्यान ताचें नांव घेयात. सगल्या पोरसांक कोलोयात ताची कौतीक कर्तुवां. ताचें श्रेश्ठ व्हडतें नांव सगळे कडेन परगट करात. जबाब. तुजो राग निवडलो सर्वेस्परा तुवें म्हाका बुजवून दिली. सर्वेस्पराक स्तोत्रां गायात. कित्याक ताणें केल्लीं नवलां विस्मितां शेकान शेक पृथ्वीचेर तीं खोलोयात गाजोयात. सियोनांत रावतल्या गितां गायनां करात. आनंदाचे उल्हास सोडात. कित्याक इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मदें खरेंच व्हरतो. जबाब. तुजो राग निवडलो सर्वेस्परा तुवें म्हाका बुजवून दिली. उबी रावया. सर्वेस्पराक चोय चोय सर्वेस्पराक चोय सर्वेस्पराक चोय चोय सर्वेस्पराक चोय. मनशाचें उतर कशें न्हय बगर देवाचें उतर कशें. देवाचो निरोप मानून घेयात. सर्वेस्पराक चोय चोय सर्वेस्पराक चोय सर्वेस्पराक चोय चोय सर्वेस्पराक चोय. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. फारिजेव जेजूशी आयले ताका कोसाक लावंक ताणें विचारलें, कसल्याय कारणांक लागून घोवाच्यान आपले बायलेक सोडून दिवं येता? ताणें असो जबाब दिलो. तो रोरो मागतान रोसनारान तांकां दादलो आनी बायल केली. ताणें म्हळें, हे पासत दादलो आपल्या आवय बापायक सांडटलो आनी आपले पत्नीक एकटवतलो आनी तीं दोगांय एक जातलीं. अशें तुमी वाचूंक ना. म्हणटच तीं आतां दोगांनूय पूण एकूच. देखून देवान जोडलां तें मनशांनी दोशी करूं नये.
ताणें ताका विचारलें तर लग्न मोडणेचें पत्र दिवन मोजसान बायलेक सोडून दिवंक लायलां तें कितें? ताणें जाप दिली, तुमी ह्या वस्तूंनी तुमच्याच वाद्याचे देखून मोजसान तुमचे पत्नीक सोडून दिवंक तुमकां रजा दिली, पूण औरवाक्तान अशें न्हय आसलें. तर हांव तुमकां सांगतां, कोणूय आपले पतीन आपणाक अविश्वासी जाल्या म्हूण न्हय, पूण दुसऱ्याक कसल्याय कारणाक लागून तिका सोडून दीत आनी दुसऱ्या कडेन लगीन जायत तो पर्दुवार करता. शिसांनी ताका म्हणलें, बायलेतान घोवाची गोत अशी जाल्यार लगीन जायनासतना रावल्यार अदीक बरें. ताणें अशी जाप दिली, हें उतर मानून घेवंक सगल्यांच्यान जायना. बगर हें देव देणें मेळ्ळां तांच्यानूच. आवयच्या कुसव्यांतान इजडे जल्मलेले आसात आनी मनशांनी केलेले इजडे आसात. सर्गीच्या राजाक लागून आपुणूच इजने करून घेवनूच बी आसात. मानून घेवंक जाता ताणीं हें मानून घेवचें. क्रिस्ताचें शुभवर्तमान हें. Konkani tuka Krista. बसा. भाव भयणीनो, संवसाराचें दुसरें झूज सुरू जालें पळय तेन्ना 1939 till 1945 इंग्लंडाचो प्रायम मिनिस्टर विन्स्टन चर्चिल, एक गिन्यानाचो मनीस आनी एक फामिलीचो मनीस, फॅमिली मॅन, तो बायले सोबें खूब मोगान जियेतालो. सांगतात गोच्यो वस्तू न्हू, इवन पॉलिटिक्स आनी गांवाची कशें चलोवंक जाय गांव बातो बायले लागीं डिस्कस करी म्हणटच खूब एकवटान मोगान ती जियेताली. हो मोग जायत्या लोकांनी पडयलो आनी जायत्यांनी चर्चिल एक फॅमिलीक मनीस म्हूण पडयलो. एक दीस खंय एक पत्रकार ताका विचारता, दुसऱ्या जिवितान देवान तर तुका एक चान्स दिलो पोत्तून काजार जावंक, एका चेडवा लागीं एका बायल लागीं, कोणाक तो विचून काडटलो आसतलोय? आनी ताणें जबाब दिलो खंय, मिसीस चर्चिल, हांव तेच बायलेक विचून काडटलो. कित्याक ती एक म्हजी बायल मोगाची, विस्वासीपणाची आनी एकवटान जियोवपाची, तेच बायलेक विचून काडटलो. इश्टानो, आयज आमी आयकलां फारिज्यो जांकां काजाराचें जबर मोल नाशिल्लें, कित्याकूय लागून घोडेक घोव बायलेक बायल घोवाक सोडटाली, काजारेक चीप वस्त कशी जालेली. जरुशी येवन विचारतात कसलेय कारणाक लागून घोवाच्यान, कित्याक जरुचे तेंपार दादल्याक चड रेस्पेद बायलेक जबर नाशिल्लो, ह्या पासत ते म्हणटात घोवाच्यान ओ बायलेच्यान एकामेकाक सोडूंक जाता. जेजू जबाब दिता, ना. अविस्वासी हे कारणा भायर घोवान बायलेक जावं बायलेन घोवाक केन्ना सोडूंक जायना. इश्टानो, आतां आमी नदरमारी संवसाराचेर काजारां कितलीं तुटलेलीं दिसची पडटा. थोडीं काजारां मे बी एका सुमानान तुट्टात, थोडीं एका म्हयन्यान, एका वर्सान, हे भाशेन साबार वर्सांनी काजारां तुटत आसत. कित्याक घोडे काजाराचें मोत काजारी नाका आसतली. जेजू आयज मुद्दम सांगता, दोगांय काजार जातच दोगांनूय ती एक, एका भाशेन एक रगत, एक कूड, एक मास, ते दोगांय एक. म्हणटच घोवाक जिवितांत ताज्या बायल पयली स्वात, माय पाय भाव भयणी न्हू, पयली स्वात. तशेंच बायलेक जिवितांत तिच्या तशीच घोव पयली स्वात, दुसरें न्हय. म्हणटच घोवा पासत जावं बायले पासत दोगांयनी कसलोय सॅक्रिफायस कितेंय करूंक तयार आसूंक जाय. आयज आमी पळयता पत्ते जाता, कसल्याय कारणाक लागून घोव बायलेक जावं बायल घोवाक इजिली सोडून दिता. तर इश्टानो, आयज आमच्या काजाऱ्यां पासत देवाक आर्गां दिवया आनी आमी कोणांगा काजारी आहा पळय ती काजारी जिवितांत सदांच एकामेकाक थीर
विस्वासी गोठ रावया. कित्याक काजार देवान घडला, काजार जातोच घोव बायलां दोगांनूय एकूच एक कुशीन जिवंक वावरूंक, एकामेकाक समजूंक, एकामेकाच्या मोगान जिवंक आनी आपलो घोराबा सुखी करूंक सगळे आमच्या काजाऱ्या पासत खेरीतपणी हे मिसान मागुया. बसूनच भेटून हे गीत गावया. देवा उथोर आमी घेतला, भेटून एक गायन गावया. C15 पान 30 आणि 4, C15 पेज 34. देवा उथोर आमी घेतला, म्हजे भाव भयणीनो, हे म्हज्यान तुमचें बलिदान सोरपोर विदा देव बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेंत आमच्या आनी आख्खी पवित्र सभेच्या दावा सर्वेस्पर मागून घेवन. सर्वेस्परा, आमच्या मोगाळ बापा, आमी तुका भेटोवची देणी काकुतीन तुज्या तूंच आमच्या हातान घालताय, पदवेन तुज्या ती बदलताय आनी आमच्या सोडणीचो संस्कार आमकां करून दिताय. तर प्रसन्न जावन आमच्या हातांतली देणी तूं मानून घे. हे आमी मागता तेच तुजे पुता जेरूच्या नांवीन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. तुमची काळ जावं बारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बारता. सर्वेस्परा आमचे देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोरपोत वेदारान ससणेचे देवा, सोरकऱ्यान सोरताय तुका आमी दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाक उरतीं रोसलें, ताजे वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची तुवें केली. हे खातीर सगळीं रोसनां आनंदान कोत्ता तुजी सेवा. पृथ्वीचेर तुका वाकणटा तारार मेवलेली तुजी पोरजा. स्वर्गार एकाच तळ्यान तुका दिन वाचता तुज्या संत भक्तांची सेवा. देखून सगळे देवदूतां सांगाती सतसन आमी निरंतरी स्तुती तुजे गायता. Povit, 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 Alvarazzo soles por tu, S'organizza, Olea tuja voi baba, Tu sorgi, tu caso e soy, 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 soy. Sorves mora cenavi, eta tata soy soy. Tu sorgi, tu caso e soy, 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 soy. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोड. तुजे पवित्र आत्म्यांक धाडून इंदनी पवित्र कोर आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या आस्मिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रागाड. आपलेच कुशीन कोश मरण सोसूंक विशया आदी ताणें उणो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, तुमी समेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत
समोर उंची. तेच पर्यंत जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्यान ससनीक कराराचें हें रगत. पातकाच्या बॉक्सांनी मेलच्या तुमची ही बसत समेस मनशां बसत ते वारोवतलें. हें म्हजें उगडसां करात. विबिराया सगलीं. भवार्थाचो घट पर घटुया. Gesù melo, Gesù ci mozzala, Gesù come बापा, जरूच्या मनांचो पुनः जिवंतपणाचो आमी भक्तीपण उगडास करता. आनी जिविताचो उंडो आनी सरोणची काल तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां तुवें फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जरूची कुणा रागो शेवतले आमी समेस्ता. पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय करूं म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा, आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा, फिलीप आमचे बीश साहेबा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत एकठांय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यात ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरसोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई संगती, भाग्योन सुसेतीचो पोती, भाग्योन धर्मदूता, भाग्योन सुसेवास आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखात आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. तेज जेजू वरवीं, तेज जेजू संगता, तेज जेजू साय. पवित्र आत्मेचे एकपणान सर पोद बेदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका ससणच्या ससनांक. Amen. बापाक सर्गीच्या मोगान उलो मारुया. आमच्या जिविता पासत खरेंचपणे आमच्या काजारां पासत ताका दिनवासुया. जिविताचो आमी बरो फायदो काडूंक, काजार आनी काजारी जिविताचो सदांच बरो फायदो काडून मोगान जिवंक ताणें एकामेकाच्या मोगान खुशाल जासूंक बापा लागीं खरेंचपणी मागुया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज समकायूं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक पक्षिता तशी तूं आमची पातकां बगोस आनी आमकां तावणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतूतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वटांतली तूं आमकां निवार. दया करून जिवितान आमकां स्वस्थाय दी. सर्गीच्या सुखाक आमच्या सरुंडरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक बरो शनाय मेवत रेखता. तर आमकां चुडार कुतीन सर पातकांतली सुटोय. सुरकांतांतली तूं आमकां सगल्यांक वाठाय. कित्याक रचोडकी पृथ्वी आनीक महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमेश जेजू क्रिस्ता तुवेंचे धोरम दितांक उरलें. तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां हांव दितां. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावडताचे दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जे येताय नराजोड चलयताय ससनच्या ससनांक. आमेन. सुमेची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवी आसूं. मोगान एकामेकाक शांती दिवया. शांती तुमची. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काटले आमची ककृत कर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काटले आमची ककृत कर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी.
हो जेजू खरो देवाचो पूत कसल्याच कारणांक लागून गोवान बायलेक जावं बायलेन गोवाक केन्ना सोडूंक जायना सांगता हो जेजू. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती आयज जेजून खुशाल केन मोगान आपल्या जेवणाक आयज आमकां आपयल्या. सोगलीं आमी सुभागी. Somia, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. स्वर्गीय उगडो जेजून दिलो. जेजूक आमच्या काळजांनी शेवताना गायन गावुया. D40 पान 69, D40 पेज 69. स्वर्गीय उगडो जेजून दिलो आमकां वचलो आमचो जेजू जेवण जालो आमचे ओके गावलो. जेजू बेगीन तुये ओको तुका येवूं गावता. जेजू बेगीन तुये ओको तुका येवूं गावता. स्वर्गीय जेवण जेजू दिता आपली गोडवास समोर बिता. देवा मेळ्ळो आपूण जाता आमच्या गावून दिता. जेजू बेगीन तुये ओको तुका येवूं गावता. जेजू बेगीन तुये ओको तुका येवूं गावता. प्रार्थना. मोगाड बापा, तुवें संस्कारालो क्रिस्त प्रसाद आमी आतांच घेतला. ताचे वरवीं आमकां तारण मेळूं तुज्या स्वताच्या उजवाडान तिरायेन आमी सदांच जिवूं. हें आमी मागता तेच तुज्या पुता जेरूचे नवीन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सगळें आसूं. तुमचे सगळें आसूं. सरपोत बेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा आशिर्वाद तुमचेर घालूं. आमेन. वतात खरेंचपणे एकामेकाच्या मोगान बरेपणान सदांच जिवंक वावरात. तेच क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक आमी गायन गावुया. यू पोस्तीस झुजे वाजा आमच्या बाबा पान 249. U35 पेज 249. भागी मोद